काल शिरोडा बोवाळ जालो. कोविड किंवा कोरोना जो आसा पळय तो केन्ना सोंपत आमी सांगूंक शकता. सगळ्यांनी आपली बुद्धी वापरून आनी आपले सहकारी करून ताका कंट्रोलांत दवरप हें अत्यंत गरजेचें. आनी जे कोणी पेशंट जाता तांकां ट्रिटमेंट दिवप आनी त्या खातीर मागीर हेल्थ सिस्टम जी आसा पळय ही पुराय सगळें वापरपाक जाय. आनी त्यानुसार मागीर जेन्ना म्हाजे कडेन सजेशन आयलें आमच्या सरकाराचें म्हणजे माननीय मुख्यमंत्री उलयले की शिरोड्या कोवीड केअर सेंटर म्हणजे कोविडाचे पेशंट न्ही, कोविडाचे पेशंट जे आसा पळय ते सगळे नावेली ESI हॉस्पिटलांत वतात. सो कोवीड केअर सेंटर म्हणजे एखादी ताका ताप येयलो जर जायत किंवा थंडी येयली जर जाय, जाली जर जाय, खोकली जर जाय तेजेर नजर दवरप आनी तशें जर सिम्पटम मेळ्ळे ताका ते हाडप. पण ही शिरोड्या जे थारायलें पळय न्ही ते कोवीड केअर सेंटर थारायलें. ते अशें म्हणलें की पेशंटूच पूण जेंकां सिम्पटम्स ना ते पेशंट थंय दवरतले म्हणून जालां न्हू. आतां सिम्पटम्सूच ना तो पेशंट कसो कळटलो? ते पूण टेस्टेड पॉझिटिव्ह आसा ते पेशंट. ना 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 इट्स नॉट सो. लोक ओपोज न्ही आतां कितें आसा एक आमच्या लोकांची बी थोड्या भितर ती तेन्ना सगळ्या भितर न्ही थोड्या भितर की कोवीड अशें म्हणना फुडें भिवनूच पयलींच म्हज्या गांवांत नाका, म्हज्या बिल्डिंगान नाका, म्हज्या चंद्रान नाका अशें म्हणून जावचें ना न्ही. आमी सगळ्यांनीच एकामेकाक सहकार्य करून आमी ताजेर मात करपाक जाय. आनी ती जातली जर जाय जाल्यार आमची हेल्थ सिस्टम जी आसा पळय ती पुराय सगळं वापरपाक जाय. उदाहरणांत पळय आतां चिखली वापरता आमी, PSC आसा ती. नंतर मागीर तुगेले ESI हॉस्पिटल वापरतात, मडगांवचे हॉस्पिसी हॉस्पिटल वापरतात, फोणेच्या ID हॉस्पिटल वापरतात. आतां ID हॉस्पिटलांत थंय बी कोवीड टेस्ट जातात, स्वॅब काडपाचें काम जाता. त्या नंतर मागीर हेवच्यान आमचे तुगेले नॉर्थ इस्ट हॉस्पिटल जाता. म्हणून अशी अशी गरज पडली जर एक 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 पेमेंट सामकी घेवची कूल डावन जाता. तें कशें आसता थोडेशें मिसगायड जावपाचें किंवा एखादी वही घेवन ताजें हें जावप मातशें आसा. ऑपोजिशनान हायप केला असो दिसता. इशूक लागून कितें इशू आहले लोकांच्या मदीं भिरांत आशिल्ली वो कितें भिरांत सगळ्याक आसा न्ही, भिरांत गोंयभर सगळ्याक आसा. तुमी गेलेले ऑपोजिशन आसपाक जाय, मातशें भिरांत आसपाक जाय. ऑपोजिशनान बोवाळ केला असो आमी दिसता. चड बावू जावपाक दिवपाक जायना. वी शूड नॉट एग्रिवेट दॅट. ऑपोजिशनान कितें हायप केला अशें दिसता तुमकां हितून? मातशें आसा तातूंत आसा देर आर अ फ्यू ऑफ चड न्ही पूण थोडे एक बाकी ऑपोजिशनाचे ऑपोजिशन आसतालें न्ही, ऑपोजिशनाक कामच तें न्ही मातशें.